हायकोर्टात जी ऑर्डर पास केल्या पळय न्ही रे, इट इज एन व्हेरी एक्चुअली तशी पळोवंक वचत जाल्यार लोकां खातीर लिगल काही स्ट्रक्चर आसलेले उदा रॉंग पंचायत आनी सेक्रेटरी हांच्यांनी कितें तरी रॉंग कोर्टान सांगलें किंवा रॉंग एफिडेवीट दिलें, बट तेजे लोकां खातीर जे आहा पळय न्ही योग्य न्हू. जेचे कडेन कन्स्ट्रक्शन लायसन आसा, जो ट्रेड लिगली बिजनेस करता, तेजेय बी अशा पद्दतीन सील करप योग्य न्ही. आमी सांगलां की हायकोर्टान इंटरव्यून फायल करचें, बट गव्हर्मेंट इज ऑल्सो फायलिंग द इंटरव्यून इन द सुप्रीम कोर्ट against that order in the favor of people those who are having the legal construction license and legal business license. तांकां दिवपा खातीरच गव्हर्मेंट तांकां मदत करपाक तयार आहा. रेस्ट ऑल तांकां तर सेक्रेटरीची मिस्टेक आसा ती सेक्रेटरी पंचायत सेक्रेटरी आसात. पंचायतीचे वांगडी and all government officers have appraised the chief minister that a lot of people जितके आमचे रेस्टॉरंट ओनर्स आसूं और टेम्पररी हार्ट्स ओनर आसूं और तावेर्न ओनर आसूं और आमचे जे होम स्टे ओनर आसूं, जेंचे कडेन GCZMन परमिशन दिले, पंचायतीन परमिशन दिले आनी तेजे उपरांत जे पंचायतीन तांकां कंस्ट्रक्शन लायसन दिवपाक जाय आसलें फॉर टेम्पररी हार्ट्स, ते दिवंक ना आनी तांकां डायरेक्ट ट्रेड लायसन दिलें. And Honorable High Court as a judge कितें म्हणटा, they should have had the license of the panchayat under section 100 to 101. That is, construct a temporary hut or a temporary restaurant or a homestay with the panchayat permission under section 100, which none of the secretaries, none of the panchayats were issuing all these years, which has started now only after the High Court giving this order. So why should the locals be penalized because of the mistake being done by the secretary of the panchayat? म्हणजे पंचायतीचो सेक्रेटरी जो आहा तेणे मिस्टेक केल्या म्हणून आमचे लोकल कित्याक पेनलायज जावं. आनी ह्या लोकलां कडेन सगळ्यां कडेन GCZMA आनी अदर परमिशन्स आहा. पोल्युशन कंट्रोल बोर्ड परमिशन आहा, GCZMA परमिशन आहा, पंचायतीचे ट्रेड लायसन आहा, FDA लायसन आहा, आनी बाकीचे एक्सायज लायसन्स आहा, वेट्स एंड मेजर्स लायसन आहा, हे सगळे भाशेची परमिशन आहा. आनी तांकां सांगता 100 परमिशन ना, सो तुमचे सील करचे. सो हे म्हाका दिसता खंय तरी अन्याय जाता आमच्या लोकलांचेर आनी त्या खातीर गव्हर्मेंट शूड इंटरवीन. द गव्हर्मेंट ऑफ द डे शूड इंटरवीन. तेणी इंटरवीन करपाची गरज आहा लोकलांक सेव करपाक, हेल्प करपाक. जेंचे बिजनसीस लिगल आहा पळय तेंचे उलयता. सो सीएमान कितें एश्युरन्स दिला ना. आतां सांगला तुमकां आमी सुप्रीम कोर्टान अपील फायल करता. जेंकां कोणा कडेन परमिशन आहा, वाय दे शूड बी शट वेन वी आर पेईंग ऑल टॅक्सीस, वी आर पेईंग GST, वी आर पेईंग इनकम टॅक्स, वी आर पेईंग ऑल द रिक्वायर्ड टॅक्सीस टू द गव्हर्मेंट. सगळी लायसनांक टॅक्स फारीक केला, पोल्युशन कंट्रोल बोर्डाक फारीक केल्या आनी ऑफिशियली आनी लायसन घेतलेले आहा. सगळे गव्हर्मेंट ऑफिस, FDA, फूड अँड ड्रग्स आसूं, एक्सायज आसूं, सगळी लायसनां काडल्या. आता पंचायतीच्या सेक्रेटरीन जर तर अंडर सेक्शन 100 to 101 दिवंक ना आमकां टू कन्स्ट्रक्ट दॅट टेम्पररी रेस्टॉरंट ऑर अ हट, जाल्यार वॉट इज द मिस्टेक ऑफ द लोकल पीपल? आय वॉन्ट टू आस्क दिस. लोकलांची मिस्टेक कितें आहा? लोकलांची मिस्टेक काय ना. आनी बीइंग द पंचायत मेंबर, हाव ही इज अवेअर that what panchayat secretary should give? Panchayat secretary should have known the law himself. आता तो mistake करता, we have to face the music, we have to go to the Supreme Court, is not right. So secretary आसा तेजो तो मेस केला म्हणटाय सगळे. सेक्रेटरी एकूच न्हू, सगळे आख्खे गोंयचे सेक्रेटरी जे आहा पंचायतीचे सेक्रेटरी तेणी कोणेच लायसन इश्यू करूंक ना अंडर सेक्शन 100. आता स्टार्ट केले फॉर द लास्ट 1 year फ्रॉम द टायम हायकोर्टान सगळी shacks on the beach, that is tourism shacks on the beach, was shut for not issuing license under section 100 to 101. त्या खातीर सगळी शॅक शट केली, सील मारले. पोल्युशन कंट्रोल बोर्डाचे कोणा कडेन हे नासले, परमिशन नासले, ती त्या खातीर आनी 100 सेक्शना खातीर सील मारले. तेंचे कडेन खाली ट्रेड लायसन आसले, which the High Court said you have to take license if it is permanent and under section 66, if it is temporary then section 100 to 101. ही लायसनां ना पळय तांकां सील मारूंक लायली. हे सेक्रेटरीन जर तांकां दिवंक ना जाल्यार ही मिस्टेक कोणाची?
याची जाता सेक्रेटरीची. सेक्रेटरी शूड बी पॅनलायज. वाय शूड द पीपल फेस द म्युझिक. आमकां जितके लॉज सांगले, रुल्स सांगले ते आमी फॉलो करता, ते लोक फॉलो करता. Now people are satisfied with CM's reply that रिप्लाय म्हणजे कितें आहा? लोकलाचो धंदो सील जालो म्हणजे कितें? धंदो बंद. What is the meaning of sealing? The order of the Honorable High Court is to seal the structures in the coastal belt. So people are worried. Today, if it is in Anjana Vagadar Shapara, tomorrow it will go in Kolwa, Kavelosi, सगळे coastal belt, Banavali, सगळे coastal belt आहा. So कोणे तशी लायसनां घेवंक ना हेची अंडर सेक्शन 100 or 66 पासून जी आहा ती हे आहा तेंचे कडेन रिपेर रिनोवेशन आहा. सो कंस्ट्रक्शन ना, हे ना, ऑक्युपन्सी ना कोणा कडेन. जेंची आदली घरां आहली ती तेंच्यांनी एक्सटेंडेड फॅमिली म्हणजे आतां 2 जाण, एक भाव आहा आनी एक भाव आहा, तेणें आदी बांदल्या ती 1998, 99, 90, 91 आनी ते ग्राउंड प्लस 1 तेंच्यांनी बांदून तेजो पंचायतीचे रिपेर रिनोवेशन लायसन घेतलें. सो ऑल दीज लायसन्सीस शूड बी कन्सिडर्ड बाय द गव्हर्मेंट ऑफ द डे for the local inhabitants of the coast, for the fishermen, for the community, extended families. हे आमचे जे लोकल लोक आहा, स्थानिक लोक आहा, जे रावता हे धोडेचेर, रापणकार म्हणटा आमी तेंकां, तेणी नुस्त्याचो धंदो कित्याक करपाचो? तेणी दर्यानूच कित्याक वचपाचें? वयतात ते दर्यान, पण तेणी कित्याक आनी एक गेस्ट हावस घालूंक जायना? तेणी रेस्टॉरंट कित्याक घालूंक जायना? ते आतां उलयना हांव. 91सून पयलीं तेंचे तावेर ना, तेंचे घरानूच तावेर ना. आदी तावेर म्हणटाले, आतां ताका बार म्हणटा आमी, रेस्टॉरंट म्हणटा. सो वाय दे कॅनॉट डू दीस बिझनेस? सो हेचेर एक प्रश्न आहा, हेचेर एक क्वेश्चन मार्क आहा. वी आर फायटींग फॉर ऑल द ट्रेडिशनल इनहॅबिटंट्स ऑफ द कोस्ट. जे टॉडी टॅपर आहा, माड पाडेली म्हणटा आमी तेंकां, पाडाई ऑर सूर काडपी, तेणी गेस्ट हावस कित्याक घालूंक जायना आपल्या घरान? फॉर वॉट रिजन? होम स्टे कित्याक घालूंक जायना? तेणी ग्रॉसरी शॉप कित्याक घालूंक जायना? सुपर मार्केट कित्याक घालूंक जायना आपल्या भाटान? इन द एक्सटेंडेड पोर्शन ऑफ their हाऊस they are doing business. Let them do business. This is what we are telling the government of the day, that you have to consider their earlier repair renovation licenses, earlier house tax receipts, earlier licenses issued by the excise for their tavern, earlier licenses issued by the FDA, earlier licenses issued by various government departments. So these are the proofs that they were doing business for all these years.